प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 13वो विसवोर वोड 24 ते 30 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 13 वर्सेस 24 to 30. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. आनीक एक वोपार तांकां घालून ताणें म्हणलें, आपल्या शेतांत बरें बी ओंपलेल्या एका मनशा पोरी सुरगीचे राज. सोगली न्हिदलेली आसतना ताचो दुस्मान आयलो आनी गोवामध्ये नेर ओपून केलो. शेत वाडोवन कणसां येतोच नेरूय दिश्टी पडलो. गोरकाराच्या वावराड्यांनी ताचे सुरशी येवन म्हणले, दोनिया, तुज्या शेतांत तुवें बरें बी ओंपलेलें न्हय, तो नेर खंयचो आयलो? ताणें अशी तांकां जाप दिली, हे दुस्मानान केल्लें काम. चाकरांनी ताका विचारले, आमी वचून शेत न्हवलेली तुका जाय? ताणें जबाब दिलो, नाका, नेर उमटीताना गोडेक तुमी त्या बरोबर गोंय उमटिशात. लुवणी येय पुऱ्यान दोनूय बरोबर वाडोवन दी. आनी लुवणेच्या वेळार पयलो नेर एकठांय करून उज्याक लावचे खातीर तांची पेणकुलां बांदात. मागीर गोव म्हज्या कोड्यांत बोरात म्हूण हांव लुवतेल्यांक सांगतलो. प्रितीच्या बाबणीनो, आयजें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी पळयता जेजू कशे भाशेन लोकांक एक नेराची वोपार घालता. आनी बाबणीनो, आयज आमी लांब शिवर्तमान वाचूंक ना जाल्यार जेजू आयज आमकां ह्या शिवर्तमानान कितें सांगूंक सोदता. तो म्हणटा, जेन्ना आमी ह्या संवसारांत जियेता आमकां जाय आमचो संबंद देवाशी घट करपाक. म्हणजे जेन्ना आमी जाणो की जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो खुर्सार गेलो, तो आमचे पासत मेलो, ताणें आपलें रगत वारुयलें, आतां ताणें आमकां आमचें तारण केलां, आमी ताका खरेपणी सोत मानता, ताच्या उतरा प्रमाणे चलता. बाबणीनो, तेन्ना आमी देवाच्या राज्यांत भितर सोदता. आनी जेन्ना आमी देवाच्या राज्यांत भितर सोदता आमकां आतां ह्या संवसारान देवाच्या उतरा प्रमाणे चलपाक गरजेचें. म्हणजे जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा आमी देवाचें उतर सदां काळ पाळून फकत बिश्टें आयतारा दीस इगोर्जेक गेले तेन्ना वा आमी केन्ना मागणें करता तेन्ना न्हय, आमी सगळ्या तोडीर सगळ्या वेळार त्या उतरा प्रमाणे चलपाक गरजेचें. म्हणटच जेन्ना आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता बाबणीनो, कितें घडटा? आतां आमी संवसाराच्या लोकांचेर आड येता. हो संवसाराचो लोक आमचेर आड येता. कित्याक जो कोण संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलता तो आतां देवाच्या उतराचेर आड आसता. आनी देवाच्या उतराचेर चलता त्या लोक तो लोक संवसाराच्या रिती प्रमाणे चलना. म्हणटच आतां तांचे बरोबर एका बरोबर रावपाक सोंपें न्हय, एकदम आवड जाता. पूण जेजू कितें म्हणटा? देंवचार असल्या लोकांक आमच्या जिवितांत हाडटा. म्हणजे जो लोक देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, जो पातकी लोक आसा, अनबावार्थी आसा, जो धर्म करता, असल्या लोकां बरोबर आमकां जियोवपाक पडटा. पूण जेजू कितें म्हणटा? आमी तांचे बरोबर जियोंक जाय. आमच्यान तांकां पयस धरूंक जायना. आमच्यान एके भाशेन तांकां सगल्यांक सोडून आमी एकटे रावंक जायना. कित्याक ह्या संवसारांत आमकां सगळ्यांची गरज. पूण बाबणीनो, आमी जेन्ना देवाच्या उतरान आहात, पवित्र आत्मा आमच्या सांगात आहा, आमी खरेपणी देवाच्या भुरग्यां भाशेन जियेता, तर कितें जाता? आतां आमी हीं फळां, आत्म्याचीं फळां, द फ्रूट ऑफ द स्पिरीट, मोगाची, सोंसणीकायेची, एके भाशेन बरे भाशेन चलपाक हीं फळां आमी दिवंक पावता. आनी लोक जो आमचे बरोबर जियेता, म्हणजे जो अनबावर्थी आसा, जेन्ना तो पळयता की आमी कशे भाशेन जियेता, आमच्या कोन्या वरवीं, आमच्या उतरा वरवीं, आमच्या चालीन वो लोक आतां आमच्या जेजूचेर भावार्थ धरपाक आतां कमेस करता. म्हणजे आमचे भितर जो देव आहा, आमचे भितर जो जेजू आहा, पवित्र आत्मा आहा, तो आमकां ही फळां दिवपाक दिता. आमच्यान खूब पाटी आमकां आमच्या तोंडांतल्यान देवाचें उतर परगट करपाची गरज ना. आमच्या कोन्या वरवीं, आमच्या उतरा वरवीं आमच्यान दुसऱ्यांक जेजू दिवंक जाता. म्हणटच कित्याक भावण्णो अशें जेजू आयज ही नेराची वोपार घालता? कित्याक जेन्ना जेजू परतून येतलो तेन्ना जोड्डेचो दीस आसतलो. आनी जोड्डेच्या दिसा बाबून कितें घडटलें?
देव आपल्या आंच गोडव्यांक म्हणजे दुतांक धाडटलो आनी ज्या लोकांनी ताच्या उतरा प्रमाणे चल्ल्यान जेजूचेर बावळ दवरला सत मानला तांकां तो स्वर्गा राज्यांत वतलो पूण ज्या लोकांनी ताच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना त्या लोकांनी ताच्या उतराचेर आड येयलात दुसऱ्यांक दुमाळो हाडला दुसऱ्यांक त्रास केल्या तांकां हे दूत खिंचर उडयतले हेमखोणान उडयतले म्हणजे हो लोक जेजूचेर सत मानूंक ना म्हणून ताचेर भावार दवरूंक ना म्हणून आपले रिती प्रमाणे चल्ला म्हणून तांकां आतां हे कास्तीचें फर्मण मेळटलें आनी भाव भयणीनो आमी जाणो आतां ह्या वेळार जेन्ना हें उतर आयकता आमी एक खरें पवित्र भाग्योन जिवीत जियोवपाक गरजेचें म्हणजे जितली आमी भाग्योन जिवीत जियेता आमी खरेपणी त्या उतरा प्रमाणे जियेता आमी भावार्थान जियेता आमी आतां ही बरी फळां दिवपाक पावता तर आयज खेरीत भाशेन आमी चुकल्या जाल्यार आमी फकत आमी बिश्टे आमी मागणें केलां पूण आमी आमचें आख्खें जिवीत फकत ह्या संवसाराच्या रिती प्रमाणे आमी जियेल्या जाल्यार आयज देवाचें बोगसणें मागया तयार जावया कित्याक जेजू परतून येवपाचो आसा ताचो वेळ येवपाचो लागीं पावला आनी आयज भाव भयणीनो ह्या नेराची वोपाराचेर आमी नियाळ करून आमी खरेपणी देवाक मानवलेलीं जावपाक आयजतान आमी सुरवात करुया आनी आमी साक्षी जावया साक्षी म्हणजे जेन्ना आमी खरेपणी जेजूचेर सत मानता ताच्या उतरा प्रमाणे चलता भाव भयणीनो आतां आमी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक पावतले आमच्या जिविता वरवीं हेंच नवें जिवीत आमी जियोंक दुसऱ्यांक बरी खबर दिवंक आमी खरेपणी भावार्थान चलोंक आयजतान आमी सुरवात करुया तुमकां तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा आमच्या सोगीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एक वट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेता